फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कित म्हण सांगपा तुमकां, शीत म्हणा रांदपाक गेलो न्हू, चोवपाक गेलें कितें शीताक तांदूळ ना काबार शे. चल आतां आमी आयज भात कोडयेचो, आतां भाता उस घाल. सो फ्रेंड्स, हो चोय हिंगा आमी भाता उस घायलो आहा आनी ही मोडकी आहा ती 20 किला वयर आहा आनी हितून 4 पाटले आतां भात घायलो आहा. आनी हे न्ही मागीर जाल म्हणटच मागीर थिंग मुकल्या सुकत घालपा जाय. हे थिंगा दाखयता तुमकां. आमगे ओल्ड ट्रेडिशन आहा तें केन्ना आमी विसरपा जायना. सो हेचय मातसो आनी हें जावपा जाय तेचय. आतां आनी काजारी बायलो भात उकडपा येयल्या नाका म्हणटली, जेवण ना जाल्यार सोमतें स्विगी आनी झोमेटोर ऑर्डर करुया म्हणटली. हेचो आतां खबरो जालो हय 2025 जातली. जायत येयली ना हतकोतो येवपा दिसता बायलें सकाळीं फुडें सांगलोलें तूं तर भात उकोड ना जाल्यार मोबायल घे आनी मुगे शूटिंग काड, हांव काम कोत्ता तें दाखय म्हूण. आतां फ्रेंड्स सांगपा म्हणलें न्ही, जायत जाणांनी भात उकडपा बंद केलो आहा, पूण थोडी जाण उकोडटाय, कोणाको पाशी आसा ते. आतां ऑलमोस्ट जायत येयलें तें, पूण भात न्ही वेरी इम्पॉर्टंट, जेवण वेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक हें तर भात तर उकडलें जाल्यार आमकां जायत तेंप येता, सायडीक तूं घेवपा बी पडना चोय, जायत तेंप आतां ऑलमोस्ट जालें चोय. कित्याक हें आमगे सावथा न्ही हें ट्रेडिशन चालू आहा. सावथा मोस्ट ऑफ द प्लेसीनी सगळे भात उकडटाय. सो आतां काडटाय चोय हिंगा. आमगे प्लेटीन तर जेवण पडटो जालें, आमी तें शिजोवन आमगे प्लेटीन घालपा पडटलें. जेवण केन्ना वेस्ट करपा न्ही, उरता जाल्यार कोणाकूय नासलेल्या दिवपाचें. तो बाबडो बरे भशेन जेवन सदां आमचे पासत बरो मागतलो. सो हें भात न्ही फ्रेंड्स, जया भात चोय. आनी ज्योती म्हणटाय ते तांबडे भात येता. आतां सारकें हें जालें तेचें चोयलें सनाचे काडटे बरें केलें राती चोय. हें जालें म्हणटरी मागीर मात बी पातळ दाण देंवतो जालें तें शिजलें वाट जाता सारकें. आतां जस्ट हें करपा उरला, थोडें उरला ताण सगळें रेडी करपाचें. भात उकडपाचें, मागीर सुकत घालपाचें, मागीर वार करपाचें, साकाळ भरपाचें आनी मागीर गिन्नीर व्हरोन तांदूळ करून हाडपाचें आनी मागीर आमगे प्लेटीन पडटा. भात आमी फ्रेंड्स सगळें पयलें मुगल्या व्हरोन दवरताय, कित्याक मागीर आमकां सुकत घालपा जाय. तेजें उदक आहा तें सगळें न्हिस्तोवपा जाय. आतां 4 पाटले जालो हय. ते हिंग कापत घालपा जाय आनी तेजे उपरांत मागीर आमी सुकत घालपाचें. आतां कितें हें उदक आहा तें उदक पाटल्यातलें सगळें वयता, हें उदक हिंग सगळें वयता आनी उदक ड्राय जालें म्हणटच मागीर सुकत घालपाचें. मागीर सगळें जालें म्हणटच हांव दाखयता. कित्याक तें तुमी बरोबर दवरपा जाय भात हें जावपा शकता. सो फ्रेंड्स, आतां आमी जे राय वयताय हाय म्हण गो आनी राय एक प्लेसीर वयताय आनी थिंग मागीर तुमकां हांव दाखयता. कित्याक बेगीन येवपा जाय घरा परत फास्ट दाखयता मागीर. सो आतां फ्रेंड्स आमी थंय राय पावली आनी ही फर्मासी येयला. ही फर्मास ती ही प्रायमसी तुमकां राया ऑपोजीट टू रॉयल फूड्स थिंग तुमकां मेळटली. केन्ना विजीट कोराय. सो आतां आमगे काम जालें. आमी मेडिकल स्टोरान येयलोली थोडी मेडिसिन्स घेवपाक आनी ही रायची चर्च आवर लेडी ऑफ स्नोज चयली. फाटींग फेस्त जालो आनी आतां हें बरें बांदून काडलें हें स्कूल. हें पयलीं हें करून आसलेलें, हें फादरान आख्खें न्यू केलां आतां आनी सगळें आतां बरें केलां सिस्टमॅटीक सारकें. आनी हिंग चोय तेंगे स्टेज बी आहा चोय. सो चोय आनी हांव हिंग न्ही 7th स्टँडर्ड हांवें मुगे हिंग केलो आहा चोय. आनी हें पंचायत घर चोय, पंचायत ऑफिस चोयलें. आनी हिंग जेदोना तुमी कसले कामां विजीट बी करपा येताय जाल्यार हेतींग ऑफिस आहा. हेतींग फाटल्यान ऑफिस आहा. थिंगा सायडीन मागीर ब्लेसिंग सॅक्रेमेंट बी आहा आनी भायल्या होली वॉटर बी आहा भायल्या वॉटर. आनी आतां मातसो चोय मुखार येयला. हो फुटबॉल ग्रावंड, राया फुटबॉल ग्रावंड चोय. सो कंप्लिटली सारको ब्रँड न्यू केलो आहा. सो हे सारको आनी स्टँड्स बी आहा हिंग बसपा
हिंगा चोय बॅनर मारलो हा चर्चिल ब्रदर्स स्पोर्ट्स क्लब. सो म्हाका दिसता हिंगा मॅच बी कितें आहा दिसता. चर्चिलाक ब्रँड केलो हा हिंगा एडवर्टायजींग. आनी ह्यो वटेनसान सगळे फुटबॉल प्लेयर बी येता ह्यो वटेनसान. आनी हें चोय मुजे फाटल्यान राया पंचायत हॉल आहा. हें राया पंचायत हॉल आनी हें बरें फेमस आहा. आनी हेजी बुकींग बी जाय जाल्यार तुमकां राया पंचायतीन करपा पडटलें. थिंग बुकींग घेताय. सो तेंकां जेन सेट बी ते वटेन बाथरूम्स भायलें आवटडोरूय आहा बुफे काडपाक. आनी हेचो हे वटेन कार स्पेस पार्किंग बी सगळें आहा. हे वटेन आहा सगळें फूल आहा. आनी हिंगा तेंगे तो भायल्या हेचो हें केलां कित्याक राया आनी राया गांव जावन आहा फूल ऑफ ट्रेडिशन. आनी हिंगाचो लोक एकदम बरो. हे गांवांत जायती ग्रिनरी आहा सगळें आहा. खुशालकायेचो गांव आमचो राय. सो आतां न्ही फ्रेंड्स हांव मातसो आतां मुखार येयलां. आनी हिंग हिंग सेंट फ्रांसीस झेवियरा हें आहा चोय तेंच्यांनी अशें करून हें केलो आहा बरो शेड बी घालून चोयलें. आनी हिंग लोकल्स आहा हिंग थोडी बिजनस आहाय ते वटेन. आमगे गोवन लोकल्स आहाय तेचे बिजनस करताय. सो ते वटेन शॉप बी आहाय ते सगळीं. आनी हिंग येती मुखार बस स्टॉप आहा. आनी हें सेंट फ्रांसीस झेवियरा हें चोयलें. सो फाटल्यान भात गायलो आहा तुमकां. हें सगळें आतां घायलां. आनी हें न्ही सांजे 5 आमी बसतलीं 5 सुमार. बरें वत येयलो आहा. आनी हिंगा कोंकणा दुदी भाजी काट कोत्ताय कोंकणा दुदी. आनी चोय मुगे बायल म्हाका सोदपा आयले जेवपा यो म्हूण घरा कडेन. सो आनी फ्रेंड्स मेन थींग सांगपा म्हणल्यार ह्या मुगे चॅनलार हांव सगळे गोंयचे लायफ दाखोवपाक तुमकां ट्राय करता. आनी जायते हांवें पयले व्हिडियो केले असो वॉच कराय. पूण म्हाका तुमगे सपोर्ट जाय. चॅनल सबस्क्रायब कराय, व्हिडियो शेअर कराय आनी लायक कराय. आनी आमगे गोंयचे ट्रेडिशन आमगे गोवन कल्चर तेच भशेन आमगेलो गोंयचो जो एनवायरमेंट आहा झाडां आहा पेडां सगळो नेचर आहा तो आमी प्रोटेक्ट करपा जाय. एनिमल्सां सेव करपा जाय. आनी आमी अशें करून हॅप्पी रावपाची. सो हो आयचो ब्लॉग तुमकां कशें लागलो चोवपाक कमेंट कराय. मेळया आमी नेक्स्ट ब्लॉगार. टील देन टेक केअर फ्रेंड्स. बाय बाय.